कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकालाच आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. कोरोनाचा धोका अजून पूर्णपणे टळलेला नाही. तरीसुद्धा राज्य सरकारने नियमात शिथिलता केली आहे. याचमुळे राज्याबाहेरचे व्यावसायिक सर्रासपणे राज्यात येऊन व्यवसाय करतात. यामुळे गोव्यातील स्थानिक व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर परिणाम होताना दिसत आहे. कोरोनाचे नियम ढाब्यावर बसून हे परराज्यातील लोक गोव्यात येऊन व्यवसाय करतातच कसा, असा प्रश्न इथल्या स्थानिक व्यावसायिकांनी विचारला आहे. आता आपण आलो आहोत पेडणे पालिका क्षेत्रातील या ठिकाणी. चतुर्थीचे 5 दिवस खास बाजार भरवला जातो. परंतु स्थानिक व्यापाऱ्यांना ग्राहक मिळत नसल्याच्या तक्रारी व्यापाऱ्यांकडून येत आहेत. या मुद्द्यावर स्थानिक व्यापाऱ्यांशी संवाद साधूया. हांगासर जे स्थानिक जे भाजीवाले असतात ते सकाळी फुडें भाजी घेवन येतात होलसेलान, घेवन येवन स्थानिक आणि घेवन येवन हांगासर धंदो करतात. जांकां हे कोविड-19चो जो प्रसंग आसलो त्या काळान तांकां भाजी विकूंक मेळूंक ना. कांयशे लोन काडून तेंच्यांनी भाजी हाडलेली आसा, धंदो चालू केल्लो आसा. म्हण तशी न्ही आजकाल पळोवंक गेल्यार तेंचो धंदो जावंक ना. फक्त जाता कोणाचो भायले जे येतात, जे कर्नाटक वगैरे येतात, गाडयो भरून घेवन येतात, ते कमी रेटान दितात, बरोबर आसा. पण आजकाल पळोवंक गेल्यार तेंचो धंदो जाता कसो कितें, ते कशे येवंक शकतात हांगासर. जी बॉर्डर बंद आसा, बॉर्डर म्हणजे महाराष्ट्रांतल्यान अजून परमिशन दिवंक ना तांकां हांगासर धंदो करपाक, थंय बसपाक. तेंचे तोंडाक मास्कय नासता. म्हणटची तांकां धंदो कसो कितें करूंक दिता तांकां, आनी स्थानिकांक तांकां सारको बसपाक सुद्दां दिनात. अशें चल्लेलें आसा. म्हणटची न्ही जे आमचे वर्टिकलचे शॉप आसात गव्हर्मेंट थ्रू मेळयले, जी तांकां कोण काम धंदो ना ते घेवन बसले, तेंचो धंदो जायना, तांकां अक्षरशः भाजी भायर उडोवची पडटा. प्रत्येक ठिकाणी अशें चल्लेलें आसा. आतां कॉमन चल्ले फक्त भायले आनी कांय ना. आमी हांगासर गोंयकारांनी फक्त भीक मागपाची. पण तुमी भीक मागपाची, स्थानिकांनी भीक मागपाची म्हणजे भीक मागपाचें काम करतात पळय तेंच्याच जाला. आमी तेंचे कडेन उपकार मागले परत आमकां उपकार दिनात ते. आमकां पासून हें ना म्हणटात. आमी बरोवन दियात आनी आमच्या हातीक बेडी घेवन वचपाची. हे भायले लोक बघ येवन आमी जोडटलो गो, तर भायले लोक येतात आनी पोट भरून वयतात. आमी हयसर हांगा न्हू, हांगा ती तशीच रावलो गो. वर्साचे 12 म्हयने जोडूचे वखतर बघ, फ्रूटवाले, भाजीवाले, फुलावाली सगळे थंय. फूलवालो खाला बसला, या फूलवाल्या हांगा बसला. आमी बारीक वेपाऱ्या न्हू, आनी सदी वर्साचे 12 म्हयने बसता तसली. 30 वर्सां जाली म्हाका. 30 हळू वर्साचे 12 म्हयने. आनी हयसर ह्याच जाग्यार आमच्याला आनी खंय ना एकाच जाग्यार बसता. आत्ताच आपण पेडणे पालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांशी संवाद साधत आपण त्यांचं मत जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. परराज्यातून येणाऱ्या व्यावसायिकांमुळे स्थानिकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणूनच व्यावसायिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. स्थानिक व्यावसायिकांच्या या समस्या सरकार किती गांभीर्याने घेतंय याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.